आयची प्रेस घेवपाची कारण म्हटल्यार काल डिबेट जाली गोमंतकांत संजय बाब आमचो वर्सीस गिरीराज पै वेर्णेकर बीजेपीचो स्पोक पर्सन तेणी जे कितें उलयलें पळय बीजेपीचो स्पोक पर्सनान ताका आन्सर दिवपा खातीर आयज प्रेस आसा। तेणी तेजो पयलो क्वेश्चन आशिल्लो की जो रिजनल प्लॅना प्रमाणे रोड काडला तो सेन्सिटीव इको झोनान पडटा आनी थंय खंय रोड गेलो जाल्यार 9 घरां वयता। ताका म्हाका विचारपाचें आसा जर तो सेन्सिटीव झोन पडटा जाल्यार ती 9 घरां थंय कशी येयली, तशेंच थंय हे 25 प्लॉट कशे जाले हे तेणी आन्सर दिवपाची गरज आसा आमकां आयज। हे जर ताका खबर ना जाल्यार हाफ इन्फॉर्मेशन घेवन तेणी डिबेट करपाक जायना। दुसरें तो म्हणटा शेतांतल्यान जर रोड व्हेलो जाल्यार म्हणटा तो 70-90 शेतकार ऑब्जेक्शन हाडटा। अरे बाबा, जर शेतकार ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार कोण ते आमकां दाखय, कारण थंय 80% शेतकार आमी आसा। जर तांकां कोणाक ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार बसोन ते डिस्कस करया। आनी तूं जो म्हणटा पळय हांगासर एकूय घर वचना कांयच वचना जाल्यार थंय बसोन उलोवपाक व्हेरी इजी आसा। तूं एक काम कर, तूं भोमा यो सगळ्या लोकां मुखार तूं दोनी सायडीच्यान रस्त्याचे मेजरमेंट लोकांक एक्चुअल कितें ती मेजर करून दाखय आनी ते जर आमी मेजरमेंटान वांगडा कांयच जर वचना न्ही जाल्यार आमी आमचो मुवमेंट हांगा स्टॉप करता आनी तुमी काम चालू करात। बेश्टे जे काल तूं उलयला पळय हें तोंड तुजें आशिल्लें पूण तुज्या फाटल्यान उलयतालो दुसरो। आनी एक तुका सांगपाक जाय, तुका वयल्यान थँक्यू म्हणपाक जाय की काल तुवें डिबेट जी घेतली तितूंतल्यान तुवें एक आमकां बरी हिंट दिली, तेज्या बद्दल तुका व्हेरी थँक्यू। इतलें म्हणून हांव म्हाजें सोंपयतां। सगळ्यान पयलीं प्रेस रिपोर्टरान म्हजो येवकार काल जी आमी डिबेट पळयली मिस्टर गिरीराजाची, तर तेजेरूच म्हाका उलोवपाचें आसा। काल ते उलोवपाचें तेजें अशें आसलें तेजें एका कारण तो प्रत्येक फावटी जो आमकां सांगता की हे जो आमचो रिजनल प्लॅनाचेर जो रोड आसा पळय तो पयलीं काँग्रेसीन केल्लो, तेन्ना काँग्रेसीन केल्लो तेन्ना काँग्रेसीन तेन्ना तेजेर मुवमेंट कांयच करूं ना, तेन्ना BJPनूच हो केल्लो। आनी तेन्ना 2010 जो आमचो मुवमेंट चालू जाल्लो तेन्ना आमकां मनोहर पर्रीकरान फूल कॉन्फिडन्स दिल्लें की हो रिजनल प्लॅनाचेर जो रोड आसा पळय तोच रोड जातलो म्हणून। आनी तेज्या नंतर आमच्यो खूब मुवमेंट जाल्यो खऱ्यो, हे गिरीराजाक कांय खबरूच ना। खूब मुवमेंट जाल्यो आमच्यो, पूण त्या मुवमेंटाचेर जेन्ना आमकां एक अशें लेटर पावलें की आमचें ऑब्जेक्शन तें एलावड जालें तेन्ना आमकां मनोहर पर्रीकरान कॉन्फिडन्स दिलें पळय तुमचें आमी सगळें करून घेतलें। आमकां खरेंच दिसलें की हे आमच्या बरोबर आसलें म्हणून, पूण तेन्ना हे आमकां फक्त आमच्या मतांक लागून हेणें आमचें अशें करून घेतलें हेका आनी फक्त हे मताची माळ तेणें आमची तयार करून घेतली। फक्त आमकां तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान फक्त कित्याक धरलें, फक्त आमच्या मतांक लागून। हांव आयच्या तारखेन अशें तुमकां उलोवन दाखयता हो BJP सरकार फक्त फटींगपणां करून लोकांक फक्त असो दिशाभूल करून धरता। आनी कालच्या डिबेट दिली तेन्ना हे म्हणटा आतां मनोहर पर्रीकर चुकलो म्हणून ना, ही वॉज एब्सोल्युटली रायट एट द टायम। कित्याक तेका खरें कोणाच्या तरी मनाचें दिसतालें कोणाचें घरां उरचीं न्हू, कारण देवळां वयचीं न्हू, तेंचें कल्चर सामकें वेस्ट जावचें न्हू, सगळें तेका दिसतालें म्हणूनच तांकां रिजनल प्लॅनाचेर आमकां तें बायपास सांगलेलो। पण हेचेरूच आमी फूल कॉन्सन्ट्रेट करलें जे तुमकां रस्तो करपाचो आसा हे रस्त्या वयल्यान करपाचें ना, फक्त तुमी फक्त जो रिजनल प्लॅनाचेर जो रोड दिला तोच आमकां करून दाखयात, तेजे शिवाय तुमकां आनी दुसरो पर्यायूच ना। काल आमी आयकलां तेणी उलयलें त्या पासत आमी आयज परत ताका आमचें उतर आयकूंक दितात। तेन्ना ते म्हणटा पळय 4 बोडकां घेवन तुमी झगडटा, संजय तांकां बडकळयता। संजय बडकळोवपाक आमी कोण पिशी ना हांगासर। संजय आनी आमी गांव हो सगळो काळी माती ती मुस्लीम वाडो सगळो वयता म्हणून आमी हें झगडटा तुमचे कडेन। तुमी आमकां झगडी लायता। 2 बोडकां 4 बोडकां पळय झगडता म्हणटा तो ती 2 बोडकां आमगेली तेणी घेतल्या ना, आमी हांगासर झगडत तें तेका कशें कळटा।
तो बोडका तेका काना घालता आनी मागीर तो आमकां बोडको म्हणून झगडटा तेन्ना तांकां सांगो येना आमकां हो बाये असो वचना रस्तो आमी सांगले तांकां शेतांतल्यान काड नाजाल्यार हो बायपास काड दोंगरा वयल्यान शेतांतल्यान काड म्हळ्यार त्या शेतकार येता म्हणटा हेका खबर आहा शेताची शेतकार कोण कोण ते आमी हांगा सगळे आहा तितले शेतकार आनी तेका कशें कळटले शेतकार म्हणून आमी तेन्ना ते खातीर तेणी आमी सांगता तें आयको जाय आमकां खंयच्यान रस्तो जाय तो तांकां जाय तशें न्हू तांकां आमी बोडको पळय म्हणटा मत्त घालून बोडको जायी आनी आतां बोडकां काडून उडयले आं हे जाणटेली बसून येता आतां आमकां दोळोभर पळय मरे बोडको कहली ती काय तूंच बोडूंक जाला आनी हांव तकलीफ फाल्यां जाल तुज्या आनी आमकां उलयता आं तूं यो फाल्यां शेत दाखय तुका खंयचे खंयच्यान जाय तो दाखय आनी ते कोण शेतकार पळय आहा तिंकाय हाड तुजे वांगडा आनी आमी 4 बोडको पळय म्हणटा ती आमी येता तुजे वांगडा सगळीं तुका शेतां उबरार बोडून दाखयता तुका तुवें मागीर भोंवचो हांगासर आनी आमकां दाखयचें हे बाय तुमचें खरें आपूण हे वटे आनी रस्तो काडिना आमी तुमी सांगता ते वटे रस्तो काडटा अशें म्हणून कर मरे तें आमकां आयज फाल्यां तळमळयता ते तुमकां तांकां कोण पळय आमचें ऑब्जेक्शन आहा तें तेंचेच खरें करूं जाय तुमकां थंयच्यानूच काडूं जाय रस्तो आनी जागो ना रस्तो काडपाक कित्याक तशें करता तुमी तुमी व्हडले व्हडले आमदार मरे आमकां तुमच्यांनी येवन सांगपा जाय न्ही सारकें तुमी येवन सांगा आमकां हे वटेन रस्तो वचना तुमी सांगता तसोच आमी रस्तो करता अशें म्हणून सांगून आमकां येवन सांगा तुमी तेन्नाच आमी तुमचें खरें मानतले आमी झगडटा आतां सगळे गांवां हाती आनी तूं 2 बोडको लागून झगडता म्हणटा ती बोडको आमची तुंबी गेल्या आनी ते बोडको तुजी कानां घालता तुमच्या आनी तुमी मागीर आमकां नाका नाका ते उलयता आनी तोच रस्तो करूं जाय म्हणून सांगता तोच रस्तो कित्याक करूं जाय त्या रस्त्याक कितें मोह लागला आनी खंयच ना तुमकां जागो भायल्यान काडा मरे वयल्यान काडा मरे आमी आनी मागीर झगडोंक लागना शेतकार म्हणून आमचे सगळे आहा ते हांगा सगळे शेतकार आनी तो सांगता खंय शेतांचे कितले ऑब्जेक्शन आपल्याक कितें येयलां आनी कितें वयल्यान गेल्यारूय आहा सकयल्यान गेल्यारूय खंयच्यान कोणी सांगलें ताका शेतकारी आमीच न्हू जाल्यार तेणी दाखयचें आमकां येवन खंयच्या शेतकाऱ्यान कितें धाडलां पळय तें तेन्ना तो देवळा कडेन येयलो आनी सांगलो तुमी सांगा खंयच्यान रस्तो तुमकां जाय तो म्हणून आमी सांगलें शेतांच्यान म्हणून तेन्ना म्हणून लागलो आं तशेंच करुया आनी आतां तो बदल्लो कहो ते लोकांची सांगणे आयकून आयकून नाचता तो आनी संजयाचेर घालता हाडून सगळे संजय म्हणून संजयाक कोण आमीच उलोवंक लायला ताका संजया कित्याक मुतल न्हू म्हणटलो संजया आमी काडला हांगा यो संजया तो कित्याक मुतल न्हू कोणू संजया आमी सांगले ताका आमच्या वांगडा हा तो गांव वांगडा हा तो ताका तर खरी मतां घालता आनी हे 2 दीस भितर आमकां येवन हांगा सांगचें खरी मतां घाल ताका शेतकार आहा आमी चोर सगळे गांवचे आनी खंयची गेले 70 आनी 80 म्हणून 70 आनी 80 काय 400 कोण पळय ताचे फुड्यान गेल्ले ते तेणें हांगा येवन सांगचें शेतांतल्यान नाका म्हणटा तो शेतांतल्यान नाका जाल्यार जाल तो कर आमी कितें म्हणटा आमचे भितर झगडी लावपा येता तेन्ना आई ताई सगळें करी तो पांय पडोंक येता आनी आतां कोण ना खरी ताका मतां जाल्यार तेणें हांगा येवन दाखयचें येयलो आनी सांगूंक लागलो कितें तुमी भयणी म्हाज्यो जाणटी आहा त्या आवय म्हाज्यो पांय पडोंक येयलो आमकां हांगासर तेणी सांगलें आनी आतां गेल्यो आवयो आनी आमी 4 बोडकं घेवन येयले म्हणटा आमी 4 बोडकं नासता आमी 4 ना आमी सगळो गांव आसा गांवूय आसा आनी भायरूय आहा लोक आमकां खरी मतां जाल्यार हांगा दाखय 2 बशी कशी येयले तर तुवें 3 बशी 3 बशी कोणाक कशी येता भरून येयलो चारूच बोडकं आनी आतां तांकां थोड्यांक कित्याक 3 बशी जाता सगळ्या लोकांक वर म्हणून सांग ताका 4 बोड थंय मोळ आमकां थंय व्हरोन उपाशी आनी आतां 4 बोडकां येवन 2 दीस भितर हांगा दाखयच तेणी तेका आनी क्लियर करता म्हाका गिरीराज पै वेर्णेकर बाबाक आनी क्लियर करपाचें आसा काल तो उलोवन गेलो की आमची जी गॅजेटार नांव आयल्यात ती म्हणपाक लागलो टॅक्निकल एरर
सो तेणी मातशें क्लियर करचें की हे टॅक्निकल एरर कितें. आनी ताका हांव एक सांगूंक सोदतां, जेन्ना आमचे जाणटे लोक किंवा जे शिकलेले लोक आहा ते ऑब्जेक्शन फायल करपाक आल्तिनोक गेल्ले तेन्ना तांकां क्लियरली सांगलेलें कितें की हे डेट दिल्यार ती ऑब्जेक्शन फायल करपाक न्हू, जाल्यार तुमचे स्ट्रक्चराचे जे पळय कितें डॉक्युमेंट आहात ते प्रोड्यूस करा आनी कंपन्सेशन व्हरा. जाल्यार तूं खंयच्या आदारार म्हणटा हांगा कांय वचना. दुसरें तांकां हेंवूय क्लियर केल्लें बाबा सकलीं आमची घरां कित्याक घेतल्या. तर तेणी तेंवूय क्लियर केला की इन केस फ्युचरान रोड जर वाडोवपाक पडलो जाल्यार आमकां परत लँड एक्विजिशन करचें पडटलें. ताका लागून ती आमी लँड आतांच घेतल्या. जाल्यार तूं खंयच्या आदाराचेर आमचें कांय वचना हें मातशें क्लियर कर. आनी तें टॅक्निकल एरर म्हणटा पळय न्ही तेवूय मातशें क्लियर कर लोकांक, ती गरज आसा. आनी हे जो इको सेन्सिटीव झोन म्हणटा पळय तो फक्त रस्त्याक लागता काय प्लॉटांकूय लागता काय प्लॉटांक लागना हेवूय मातशें क्लियर करचें लोकां मदीं. थँक्यू. सोनील एक इशू आहा तितून ते डिबेटीन आमी आयकलें आनी तितून म्हणलेलें आहा की तुमकां ग्रामसभेक हो प्लॅन दाखयला म्हणून जो पळय अलायनमेंट दाखयला म्हणून तुमी आसलेले ते एका ग्रामसभेक जेन्ना हें जालें. हांव नाशिल्लो पण मागीर हांवें पळयल्लो तो प्लॅन दाखयला पळय तो आरवी कन्स्ट्रक्शनान काडला तो प्लॅन दाखोवंक ना, तो ओल्ड प्लॅन दाखयल्लो. आनी तो प्लॅन खंयचो दाखयता की एक्चुअल प्लॅन आमकां काळी माती ती मुस्लीम वाडा दाखोवपाक जाय हे अर्दोच प्लॅन दाखयता. आनी इवन तेणें आतां लँड इक्विजिशन पळय केलां न्ही तें फक्त खंय सती देवस्थान हेवटेन बोमा तूं मुस्लीम वाडा दाखयता. सती देवस्थान तें काळी माती तें कित्याक ओपन करिना हेवूय तेणी क्लियर करचें. तो तुमकां अलायनमेंट जावं पळय तो सारको हें काली माती ती मुस्लीम वाडा दाखयाक न्ही म्हणजे तो आजून तुमकां कोणेंच दाखोवंक कोणेच दाखोवंक ना. तो मिनिस्टरान तो एक प्लॅन दाखयलेलो जेन्ना आदलो मिनिस्टर आसलेलो पळय निलेश काब्रालान दाखयलेलो पळय तो प्लॅन तो तेज्या बाबतीन तुमचें कितें आहा? तो प्लॅन तो ऑफिसान बसोन दाखयता ड्रोनान काडलेलो. तितून क्लियर जायना कितें वयता आनी खंय पर्यंत जमीन ते एक्वायर केले तें दाखयना. आमचें एकूच म्हणणें आसा तुमी हांगा येयात लोकांक दाखयात दोनी सायडीन मेजरमेंट करून आनी कितें वयता ना तें तेन्ना कळटलें. जर आमचें कांय वचना आनी आमी हो मुवमेंट स्टॉप करता तुमी काम चालू करा तेच दाखोवपाक रेडी ना ते पयलीं लोकांक क्लियर करात न्ही. आमचे तुमचो डिमांड आहा की तेणी हिंगा येवन दाखया ऑन फॅक्ट ग्रावंड लेवला येवन दाखयाक न्ही. ते दाखोवपाक रेडी ना ते कित्याक दाखोवपाक रेडी ना. आमच्या मनान कांय काळें ना तुमच्या मनान जर काळें ना न्ही येवन दाखयाक लोकांक क्लियर करात. हे इतलो तुमचो एक्विजिशन वयता तुमची घरां न्हू कांय वचना. तुमच्या मनान खंय तरी कितें तरी आसा म्हणून तुमी क्वेश्चन मार्क घालून दवरला न्ही. नाल्यार तो फुडलो ओपन करा सती देवस्थान तूं काळी माती तो कित्याक ओपन करिना. तो ओपन केल्या उपरांत खबर आहा तांकां बाकीचे लोक जॉयन जातले म्हणून ते पयलू क्लियर करपाक जाय लोकां मदीं. गिरिराजाक डिबेट केली पळय तेणें ताका एक उत्तर दिवंक सोदता. आमकां दिसलेलें तुजे फुडल्यान 10 जाण जाय आशिल्ले अशें तुका संजय एकटोच पुरो जालो डिबेटीक उत्तर दिवपाक. आनी तूं 4 बडकां म्हणटा पळय ही 4 बडकां म्हणटा पळय हे बोट हे आमकां हक्क दिल्लो आसा. सरकारान हक्क दिल्लो आसा हे बोटाक मत मारपाक. हे 4 बडकांनी तुमी सरकार केलो. हेच लोकांनी तुमकां सरकाराक निवडून हाडून दिला. 4 बडकां म्हणनाका 4 बडकां म्हणनाका हेंकां. फाल्यां सांगा ही 4 बडकां तुमकां म्हारग पडटलीं हे इलेक्शना. आनी संजयाक तुमी म्हणटा काकाले हेजे तेजे सांगता तुमी पळय पळय वो काका म्हाजो फॅमिली मॅटर घेवं नाका हितून. गिरिराज फॅमिली मॅटर घेवं नाका. आमी कोणा भिवपी न्हू. निवडून हाडला पळय आनी तुका तरी गिरिराजाक तुका कोण वळखता हांगसरलो कोण वळखता तुका. कोणूच तुका वळखना. गिरिराज तू रावर ते घरान येवन ते घरान येवन तू कोण तो गिरिराज का कोण तो संजयाल न्हू आल्या. संजयाचे बेश्टी बोटाक करूं नाका. गांव आसा तेजे वांगडा. गांवा कडेन फकाणां करूं नाका. हे म्हारग पडटले बीजेपीक. तुका म्हारग पडटा तूं स्पोकपर्सन मरे. तुका कोण वळखत ना तूं स्पोकपर्सन. हे तुका म्हारग पडटलें बीजेपी म्हारग पडटलें.
असले मनशांक जर उभे करतात जाल्यार बीजेपीक मारप पडटले. हांव एक आतां सांगपाक सोदता जो पळय स्पोक्स पर्सन तो XYZ कोण आयिल्लो तो गिरीराज काय कोण तो ताका एक सांगपाक सोदता कितें तुवें जे ब्ला ब्ला केलें पळय न्हू आवाज व्हडलो काडलो म्हणून तूं जिखलो ना. तुका पळय जें उत्तर दिलें संजयान न्हू तितलेंच पुरो तुका आनी आख्खे लोकांक पुरो गोंयच्या लोकांक कळोवन चुकलें की तुका दिलें तें सारकें दिल्लें आहा तेणी कळ्ळें. आनी हेजी गरज जाय न्हू तूं हांगा यो बोमा तुका बोमा आमी दाखयता कशें कितें आसा तें. आनी जे पळय तो स्पोक पर्सन तेंचो उलयलो पळय न्हू हिंदुत्वाची देवळां आनी हिंदुत्व सांबाळपाक आमकां खंयची पार्टी लागना. आमी सामर्थ्य आहा ही हिंदुत्व आमचें सांबाळपाक कळ्ळें न्हू. तूं तें हें उलयनाका हिंदुत्वाचें राजकारण कर. तुमी हिंदुत्वाचें नांव हिंदून खालें मरे तुमी देवळां आनी हें. आज आमच्या देवळाचें संजयान जें कितें विचारलेलें तुका आमची देवळां वयता स्थळां वयता म्हणून मागीर स्थळां म्हटल्यार कितें तें तरी खबर आहा तुका फक्त देवूळ खबर आहा. कित्याक फक्त तुमी देवळान पांय पडपाचें देवाक उलो मारपाचें इलेक्शना टायमार वचपाचें तितलेंच तुमचें काम. स्थळां म्हटल्यार एक बाबा हांव तुका लोकल भाशेन सांगता जें आमकां जाणकारांनी सांगल्या देव आमचो सगळ्या गांवांत भोंवता. केन्ना केन्ना भोंवता पालखी आसता दसरो आसता शिगमो आसता तेन्ना भोंवता. ती वाट उरपाक जायी ती वाट तशी उरपाक जायी. रस्तो केलो म्हणटा तुमची ती वाट उरतली आमची देवाक भोंवपाची. देवाक दुसऱ्या वाटेंतल्यान व्हरूंक शकता हें कोणाकूच तुका तर खबर ना न्हू. तूं तर चड शिकला तुका कमी हेजें ज्ञान आसचें ना. हे जे लोकल लोकांचें आसता पळय न्हू देवस्थानाचें तें ज्ञान आसचें ना. तें ज्ञान कोणा कडल्यान जाणून घे पयलीं की देवळां देव कसो भोंवता देव कित्या खातीर भायर सरता लोकां खातीर. लोकांचे हे जे लोक बाबा जेंचे कडेन जायना सदांच येवपाक देवळान जे बरें नासता तांकां पळोवपाक देव भायर सरता ती वाट आसता देवाची. आनी देव वयता तो तेच वाटेन तुमकां जाय थंयच्यान तुमी रस्ते करतले. फाल्यां ती स्थळां उरतलीं. स्थळां म्हटल्यार पळय हे जी देवाची वाट आसता पळय न्हू जे आमचे आतां तुमी काल्याक पयला आसतलो काल्याक आमचो रथ भोंवता तीच वाट. तुमी थंय मदल्यान रस्तो हाडटले तुमी सगळे फोडून उडयतले मरे तें. आं तुमकां सांगलें तुमी जो रिजनल प्लॅनार चला म्हणून कित्याक रिजनल प्लॅनार वचपाचो ना. रिजनल प्लॅन आमी केल्लो त्या टायमार जाणटे मनीस आमचे आशिल्ले तुमचे ज्ञानी मनीस आशिल्ले तेंच्यांनीच रिजनल प्लॅन काडलेलो न्हू. तूं म्हणटा आतां तें 9 घरां ते जालीं 9 घरां जाता आसतना ताका कित्याक ऑब्जेक्शन करना तर तुमी 9 घरां बांदूंक कशी दिली. तुमचो RP प्लॅन आसतना थंय. आनी इको सेन्सिटीव झोन म्हणटा तूं आरे डोंगर तुमी खाले डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लोकांक भायल्यान हाडून भायल्यांची घरां बस्ती हे ते काडून दोंगर खाले. आनी आतां तुमी हो इको सेन्सिटीव म्हणजे तुमकां जाय तेन्ना इको सेन्सिटीव नाका तेन्ना तुमकां जाय तेन्ना तो इको सेन्सिटीव जायना तो सेटलमेंट जाता रोड्यान वच. व्हडले डोंगर तुमी नॉन सेटलमेंट झोनाचे काडून सेटलमेंट केले मरे आतां. आनी आतां इको सेन्सिटीव जेन्ना आमचो इश्यू येयला हे पब्लिका खातीर डेव्हलपमेंट जाता सगळे गोंया खातीर सगळे इंडिये खातीर जो रस्तो जाता तो सगळ्या इंडिये खातीर जाता तेन्ना तेज्या खातीर इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान रस्तो गेल्यार जाता. खंयच बरयल्लें ना डेव्हलपमेंटा खातीर तुमी हे करना. तुमी लोकांक बस्त्यो करपाक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सगळे हे काडून डेव्हलपमेंट करून उडयले मरे व्हडले डोंगर आमचे खावन उडयले मरे. आनी आतां इको सेन्सिटीव लागता तुका बरें ते जालेच ते सोड. तुमी शेतांतल्यान उलयलें कितें शेतांतल्यान खंय तुमचे कडेन 70 काय 80 कितें तरी लोक येयले खंय ऑब्जेक्शन घेवन तांकां पयलीं तेंचे एक 14चो उतारो घे आनी तेंगेली नांवां आसा जाल्यार पयलीं शेतार पळय नाल्यार आमी सांगता आमची सगळ्यांची नांवां आसा शेतांचेर आमी शेतां करपी कळ्ळें. आनी आमकां शेतांचो रायट आसा आनी तुजे कडेन जे ऑब्जेक्शन घेवन येयले न्हू ते फक्त पॉलिटिकल स्टंट हे रस्तो आडोवपाचो आनी हो रस्तो घालून देवाक आनी देवस्थानाचेर नायनाट करपाचो कळ्ळें. तुका डिबेट करपाचें आहा ना फुडल्या एका तूं 1 म्हयनो घे 1 म्हयनो हांगा यो एक 15 दीस भोमानूय यो 15 दीस भोमाची स्थिती पळय कशी कितें आसा रस्तो गेल्यार कितें जातलें तें. आनी मागीर डिबेटीक बस. तूं आमच्या वांगडा बसचें ना मागीर डिबेटीक तूं तुमच्याच लोकां वांगडा बसतलो डिबेटीक. तुमचेच जे BJP आहा पळय न्हू जे करपाक सोदता रस्तो तेंच्याच वांगडा डिबेटीक बसतलो सांगता ते आमी. थँक्यू. गिरीराज बाबाक एकूच क्लियर करपाचें आसा तो जे 16 उलयलो पळय ती 16 ग्रामसभेन ठराव घेतलो म्हणजे NHI असोच जावचो म्हणून जाल्यार ताका हे क्लॅरिफिकेशन हांगासर आसा. ते लोकांक उशिराक कळ्ळें तेन्ना लोकांनी परत ठराव घेतलो की ते फ्लायओवर NH पेंजीम रोड गोवा थ्रू बोमा विलेज प्लॅन 6 नॅशनल हायवे उशिरा कळल्याने तो बदलण्यात यावा असो ठराव घेवन तो वयर लेटर धाडचें अशें ते असो ठराव घेतलेलो. इतलेंच म्हाका ताका दाखोवपाचें. कितें तो प्लॅन पयलो हें गेलेलो रेजोल्युशन घालेलें तेजेर पयलें घालेलें रेजोल्युशन हय
हय आनी मागीर तेच्या हे उपरांत तेच्या मागीर- उपरांत हय तुमच्या ग्रामसभेकूच घालेले ग्रामसभेकूच घेतलेले कितें 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 म्हण घालेलें तें तुमी कोंकणीन सांग कोंकणीन कितें म्हणटा कोंकणीन कितें म्हण घालेलें तें म्हणजे तो हें करचो म्हणून हय लेट स्क्रॅप करचो म्हणून स्क्रॅप करचो म्हणून परत रेजोल्युशन घेतलें म्हणजे तें रेजोल्युशन आहा पळय तें पार्टी घालेलें हय ओके हे सगळे डिटेल आहा म्हजें नांव पांडुरंग नायक म्हाका उलोवपाचें नासलें कितें हे सगळें उलयल्यात तरी उलयता हांव गिरिराज पळय कोण तरी खंय तो वेर्णेकार तो कितें उलयता तें म्हाका बरें दिसलें ना पेपराचेर आयकून आयज कळ्ळें हांवें मिडियाच्या हेजेर पळोवंक नाशिल्लें ताका म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय तूं बीजेपी पळय म्हणटा न्हू तूं बीजेपी केन्नाचो रे बाबा हांव 4 बोर्डां घेवन नासतालो भोवमान मरे तुका कोण वळखच ना मरे आनी तूं तुज्या बॉल्सान तूं लोकांचो स्वार्थ पळोवन तूं नासता पळय म्हणटा न्हू तुज्याच बॉल्सान कितें तरी पडलां म्हणून तूं ही बाजू मांडटा हां खंयचो रे तूं कोणाक सांगता ही शाणपणां अरे श्रीपाद भाऊ विचार विश्वासाक विचार सगळे विचार आयज आमी कितलीं वर्सां जालें काम करताले ते तुजें केन्ना नांवूय आयकलें आनी तुजें तोंडूय पळयलें ना मरे आमी हां कितें विचार करून उलय लोकांचें उलोवपाचें आसा जाल्यार तुज्या बापायचें हांगा कांय ना कळ्ळें न्हू वयता ती आमची घरां वयतली म्हणून आमी रस्त्यार येयल्ले आसा 1.5 वर्सां जालीं आमी बोवाळ करताले तूं एकूय दीस हांगासर येयलो ना मरे आनी आतां कोण तरी तुज्या बॉल्सान घातला म्हणून तूं हें उलयता हां विचार करून उलय नाजाल्यार आमकां आमच्या कोणाकूय तरी कार्यकर्त्यांक मेळ नाजाल्यार विश्वासाक विचार कोण पांडुरंग ना श्रीपादाक विचार कोण पांडुरंग ना उलयता तो कळ्ळें न्हू कांयच्या काय बेश्टो लोकांक भडकोवपाचें उलोवं नाका आनी दुसरी गोश्ट पयर आमच्या 20 तारखेक जे हांगासर रस्त्यार पळय झाडां नांवां घालपाक येयल्ले ते दिसा तो कोण तरी येयल्लो तो शिरोडकार काय कोण तरी ताकाय सांगता शिरोडकार काय कोण तरी पळयल्लो ताणें पयलींच सांगलेलें की आपल्याक हांगचें कांय खबर ना आनी आपूण येयना म्हणून ताका कांयच खबर ना म्हणून ताणें हे 3 गाडयो भरून व्हरोन 22 लोकांचेर जी पळय केस घातल्या तो बरो विचार करचो ताणें आनी मुख्यमंत्र्यांनी हेजेर विचार करचो हे जे लोकांक पळय तेंच्यांनी बेश्टे कोर्टाक धाडपाची तयारी केल्या तिवूय मुख्यमंत्र्यान बरो विचार करचो आमी 1.5 वर्सां जालें कोणाक हात लावना कोणाक गाळ मारना कांय करूना तुम्ही 22 लोकांक कोर्टाक व्हरपाची तयारी जी करता तो बरो विचार करचो इतलें सांगता हांव खरो म्हणून तेणें हांगा येवन पळोवप